चिंबल इंदिरा नगरात बिरेस्तारा राती उसरा कोणे तरी 22 गाडयो फोडल्यो। बसी, रिक्षा, इनोवा असल्यो गाड्यांचे चडशे फुडल्या आरशे फोडल्यात। हाच्या पयलींच इंदिरा नगरात कांय कडेन रिक्षा फोडपाचे प्रकार जाल्ले। पुलिसाकूय कळयल्ले मात कांयच जावंक ना। कोणी गाडयो फोडल्यात ते सोदून काडचे आनी हे वाठारांत राज्य पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवचे म्हूण थळाव्यांची मागणी। रातच्यो पार्किंग करून दवरता पळय गाडयो त्यो आमच्या रातच्यो येवन फोडल्यो त्यो 12 1 सुमार 2 सुमार जातल्यो। आरशे फोडून घातले म्हणजे आमकां डावट आतां आसा हे आमचे ड्रग्स घेवन रावता पळय तेणी केले आमकां डावट तेंचेर लागता। हे गांवचेच लागता दिसता आमकां। आमकां पुलीस मातशें प्रोटेक्शन आमकां हिंगा दवरल्यार मातशें आमचें बरें रावतालें न्हू। पुलीस येयल्ले ना? ही सकाळीं येवन गेले। कितली टोटल बसी कितली? 22 टोटल 22 जाल्या गाडयो। 22 रिक्षा, बसी आनी इनोवा आनी 4 व्हिलर सगळे 22 टोटल। सीसी कॅमेरा बीन दवरले नाल्यार पुलीस पेट्रोलिंग दवरल्यार आमचें बरें आसतलें न्हू। डेली तुमी हांगाच पार्क करता? डेली आमी हिंगा सायडीक पार्क करून दवरता। ही गजाली आयचीच न्हू, हेजे पयलीं 3 फावटी जाल्ली आसा। 2 फावटी आमी पुलीस स्टेशनान वचून येयला। एक फावटी आमचे रिक्षाचे आनी ती माजदा एक गाडी आसा तेजी बॅटरी चोरी गेल्ले 4-5 गाडयो चल्लेले तेन्ना आमी वचून येयले, कांयच एक्शन घेवंक ना। परत फाटी आमची एक 6 म्हयने पयले एक रिक्षा व्हरून थिंगा मारली, तेन्ना सुद्दां आमी पुलिसीक आपयले आनी दाखयले अशें जाला म्हणून पुलीस स्टेशन आपयले, एक्शन कांयच घेवंक ना। ह्या फावटी आमी सगळे एकटे जावन गेला कित्याक 19 गाडयेचे आरशे फोडला काल रातचे। ते 2 ते 6 पर्यंत खंयच्या टायमार फोडला आमकां खबर ना। सकाळी आमी पावले पळय तेन्ना आमकां गमले आमचे गाडयेचे आरशे फोडला म्हणून। आतां अशी गजाली जाल्ली आसा आनी पुलीस कितें एक्शन घेता तें आमकां पळोवपाक जाय आनी कोण केला पळय तेंकां आमकां धरलेले जाय। पडले घटना कितें जालें तें? कितें जालें खबर ना। हांगा कितें चलता, हांगा सगळे सोरो पिता, बूम मारता, गांजा बिंजा ओडटा। हांकां कितें पडलेलें ना। हांगा आमचो तो बाबू शेमेले आहा पळय ताका कितें पडलेलो ना। तो लावारीस उडयला आमच्या एरियाक। तो जेन्ना पळय मामी बाबा आहलेले पळय तेन्ना अशें भानगडी जायनासलेली। पुलीस येताले, सगळे येताले वयताले। आतां सगळे गुंडाराज चल्ला हांगा। सांगून काय फायदो ना। हे पियेता कोणाकूय रस्त्यार दादागिरी करता, कोणाकूय मारूंक वयता, अशें चल्ला हांगा। गाडीन दवरली म्हणजे गाडी तुमची खंय आसतली हांगा? हिंगाच सदांच हिंगाच दवरता। रातीन दवरलेली मागीर सकाळी उठून आमी यो जाल्यार न्हू ती फोडून उडयल्या। हय सदां दवरता। कोणाच आमकां आतां कांय दुबाव ना, बिश्टे कोणाचें नांव घेवपाक जाता आमकां आतां खबर ना। दांडे घेवन गाडी फोडल्या ती। हय क्या नहीं, गाड़ी रखा था रात में तो तोड़ के चला गया 2 बजे से 6 बजे के अंदर। और क्या बोल रहे हैं, गाड़ी तो पार्किंग के लिए है, ऊपर तो लगाने के लिए जगह नहीं है, एम्बुलेंस आने के लिए जगह नहीं, बल्कि हम लोग नीचे लाके लगाते हैं। सीधा आके तोड़ दिया तो क्या करते। गाडयो फोडल्यात त्यो खंय सारक्यो प्लॅनिंग करून हो एक पॉलिटिकल स्टंट म्हूण थंय पाविल्ले आपाचे फुडारी उलयतात। Aam Aadmi is supporting all those who have suffered a loss in this, damages of their vehicles. The first thing we would like to say, this is not an accidental or just personal enmity. This is definitely a political stunt. It has happened before in Indiranagar, and what they want to do is just terrorize people here so that they can polarize the votes. Aam Aadmi condemns this, 1. 2. The second thing is, this has been this incident, the miscreants acted with full knowledge that there is no PI holding the post. He was transferred yesterday, and to our information, there has been no police patrolling done last night. So this is not a job of one man. One person or 2 persons can't damage 22 vehicles, total 19 vehicles plus 2, 22. Nobody can damage, it's not a job of 1 or 2 men. It's a job of 3-4 people who have come yesterday. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। 2017 फोंड्या एमजीचो उमेदवार लवू मामलेदारूच आसतलो। मडकय जितली कामां चालू नात तितली 1200 कोटींची कामां फोंड्यात चालू आसात। आमदार म्हणून कितें करपाक जाय तें लवून केलां म्हणून सुदीन ढवळीकाराचें डिफेन्स। खंडणीखोर आनी बारात बसी आमदार जाय काय लवू सारको सुक्षीत आमदार जाय तें आतां फोंडेकारांनीच थारोवचें म्हूण ढवळीकारान नांव घेनासतना विरोधकाचेर टिका केली। फोंड्या आरटीओचें नवें ऑफिस जालां। ज्या ज्या कडेन वचप आडोवप त्या आडयता आसतना ताणें सगळे कामां करून घेतले। जवळजवळ 1200 कोटीची कामां आज फोंड्या वाठारांत चल्ल्या। म्हाका दिसता मडकयत सुद्दां इतली कामां चालू ना, आनी तरी सॅटिस्फॅक्शन ना तुमचें। काम करपाक येया बरं दादा। आमदार तुमकां जाय कसलो?
प्रत्येक बिल्डिंगेक एक फ्लॅट आसपाक जाय ताचो, प्रत्येक बिल्डिंगेक एक दुकान आसपाक जाय, खंय तरी हॉटेल बिल्डिंग काडप, एकेका वाठारांत 2-2 हॉटेलां घालप, असो आमदार जाय तुमकां? एक्स्टॉर्शन करपी आमदार जाय, गुंडगिरी करपी आमदार जाय, बार्रां वचून पिवत बसप असो आमदार जाय? मातशे विचार करात कितें उलयता आसतना. मनीस जो थंड आसता तो काम करता, एक्ट ताका खबर आसा, शिक्षण ताका आसा. आमी विचार तसो करपाक जाय. ताणें कोणाक दुखयला काय कितें हाचो विचार करपाक जाय. एखादो तो कमी पडटा आसतलो पयशे कोणाकूय दिवपाक, कोणाकूय हेल्प करपाक, म्हणजे आमदार कमी न्हय. आमदारान आपले कर्तव्य पार पडिल्ले आसा फोंड्यां, आनी हांव फोंडेकारां कडेन आज मागता की होच आमचो उमेदवार आसतलो. कोणी तातूंत नासक्तेपणां करची न्हय. फोंड्या आरटीओच्या नव्या ऑफिसाचें ढवळीकारान उक्तावण केलें. फोंडेकारांची खूब वर्सांची मागणी पुराय जाली म्हूण ढवळीकार उलयलो. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे पोंडा ऑफिस सगळे गोष्टींनी सुखसोयींनी एक्सेप्ट लिफ्ट जे जाय ते सोडून, ते सादारण 2 म्हयन्यांनी बसतले, ते सोडून कार्यान्वीत जाता. आनी एक सगळ्या फोंडेकारांचें लक्ष, फोंडा तालुक्यांतल्या लोकांचें जें एक लक्ष आशिल्लें की बेगिनात बेगीन बरें ट्रान्सपोर्ट ऑफिस फोंडेकारांक मेळचें आनी फोंडे तें जावचें. जवळ जवळ 500 स्क्वेअर मिटराचे अशे 3 फ्लोर हांगा आसा, ग्राउंड 1+ ग्राउंड +2, आनी ताजे सगळ्यांक ताजो उपयोग जातलो फोंडेकारांक. जवळ जवळ 4.5 कोटीचो प्रोजेक्ट. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत मायभाशेच्या प्रस्नाचेर केल्या यू-टर्नाचेर बीजेपीक तरणाटे घरा धाडटले. 5 वर्सां फाटीं काँग्रेस सरकार आड रस्त्यार देंवतना बीजेपी सरकारूय विश्वासघात करतली अशें दिसूंक नाशिल्लें. फोंड्यां जाल्ले भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्या युवा शक्ती मेळाव्यात तरणाट्यांची भाशणां जाली. सुभाष वेलिंगकारानूय सरकाराचेर खर टिका केली. एकदा वेळ आयिल्लो आसा ह्या मोल मारिल्ल्या सरकाराक युवकांची ताकद दाखोवप. आमी सगळे ह्या सरकाराक दाखोवन दिवया की गोंयचो युवा हो मायभाशेच्या वाटेन उबो आसा, आनी मायभाशेक टिकोवपा खातीर जर हे सरकार उडोवचें पडटा जाल्यार आमची तयारी आसा. जेन्ना 15 ऑगस्ट 2011 ह्या दिसाक पणजेच्या शाराक जेन्ना आमी अशीच एक रॅली काडिल्ली, तेन्ना सपनाक सुद्दां चिंतलें नाशिल्लें की आनीक एक अशेंच 5 वर्सांनी वेळ येतलो जेन्ना आमी ह्याच विशया खातीर अशें जमतले म्हणून. जर आमी तें सरकार उडयलें जाल्यार आमच्या भितर ही ताकद आसा की आमी हेंय सरकार उडयतले. जो मेरेन युवा पिढीचे सरकार आयकना तो मेरेन युवा पिढी अशीच रस्त्यार देंवतली. आता 4.5 वर्सां जाली इलेक्शन लागीं पावला, तरी हेंचे दोळे अजून उगडूं ना. कित्याक तें खबर ना. ते झॅम काडटा काय तांकां आनी कोण तरी झॅम काडूंक लायता तेंय खबर ना आमकां. प्रत्येक मनशान गोंयच्या जागृत जाल्या शिवाय, तेंची जागा दाखयली शिवाय आमच्या मातृभाषेचें रक्षण जावचें ना. आज गोव्यानूय परिस्थिती जी जाल्या ती मरो या मारो. आता वाट पळोवपाची ना. 16 म्हयने आमी वाट पळयली. आमी लोकशाही मार्गान सगळे गेले. ह्या कुत्र्यांनी, ह्या भारतीय जनता पार्टीचे लोक जे आसा, संस्कृतीचेर थुकणारे आणि पांय वयर करून मुतणारे जे आसा, हे कुत्रेच आसा. या कुत्र्याच्याच लायकीचे आसा अशें म्हाका दिसता. आमकां गोंयच्या संस्कृतीचो अभिमान आसा, आमच्या आवयचो अभिमान आसा. आमी आवयक आमच्या केन्ना भाड्याक लावना. आमी आमच्या आवयच्या इज्जती कडेन केन्ना सौदो करिना. ह्या चोरांनी निवडून दिल्ल्या जर सौदो केल्लो जर आसा तांकां खोड घालून ह्या इलेक्शनाक निवडणुकींतल्यान भायले गेल्या शिवाय आमी रावचे ना असो संकल्प करपाची गरज आसा. घेऊया एक ब्रेक.